मिस्टर सीनियर 60 अबाव मिस्टर सीनियर कॅटेगरीच्या कंटेस्टंट्स पुरा रेडी जाल्यांची हांगा विदाउट एनी डिले आमी स्टार्ट करूया. पुरा मिस्टर GSB कंटेस्टंट आयल्यांची हांगा स्टेजार राइट साइडाक रेडी राबुका तांकां सेम स्टार्टिंग रॅम्प वॉक करून आपास येवन स्टेजार लागीं राबच्या. Contestant number 2 सुदर्शन कामत. ऑडियन्स क्लॅप्स राबोका ना जाजी मागीर घंटी वचून जेवण करीत तुम्ही. Contestant number 3 विवेकानंद पडियार. Same old songs. I know that you're different in your Air Force Ones. Filling my prescription, I could bite your tongue. That guy got an addiction. Yeah, you always say that you're gonna change, but it never does. विवेकानंद पडियार की मध्ये शाहरुख खान आयली म्हूण कळ्ळें म्हाका स्टेजारी तशी. ओके. Contestant number 4 विठ्ठलदास पै. You always swear that it's gonna change, but it never does. You only say you love me when you're high. It's like we go through the same every night. You always swear that it's gonna change, but it never does. Contestant number 5 सतीश नायक. तशीच नेक्स्ट कंटेस्टंट यू सीताराम नायक. नेक्स्ट कंटेस्टंट राम प्रसाद भट्ट. Contestant number 8 Dr. Ramesh Pai. Claps up. I got a hopeless heart, hopeless heart. I got a hopeless heart with your name on it. नापास येदूर येवन रॅम्प वॉक करून हांगा मातशें तांगेलें सेल्फ इंट्रोडक्शन दिवं का. तुमकां मन आशिल्ल्या कसं नाही इच्छी पावता जाल्यार उलोवच्या तो पुरो उलयत जजीस हांकां ऑडियन्स पुरो आसाची. कीप इट शॉर्ट 2 minutes भितर तुमकां सेल्फ इंट्रोडक्शन फिनिश कर का. येस. फर्स्ट कंटेस्टंट राजाराम भट्ट.
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಮುನ್ಸಂಗನು ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿಲೆಗೆ ಸಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಗೆನ ಸರ್. ಮಿಗಲ್ ಬೈಲಿಲ್ ನಾವು ರಾಧಿಕಾ ಭಟ್ ಮುನ್ಸಂಗನು. ಮಿಗಲ್ ಪುತ್ತಾಲ್ ನಾವು ಸುಧೀರ್ ಭಟ್ ಮುನ್ಸಂಗನು. ಮಿಗಲೆ ಸೂನ ರಕ್ಷತಾ ಭಟ್ ಮುನ್ಸಂಗನು. ಮಿಗಲೆ ಮೆಕ್ಕಿಗೆ ದೂವಸ ತಿಕ್ಕ ವರಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದಿಲ್ಲ ತಿಗಲ್ ನಾವು ಸೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಮುನ್ಸಂಗನು. तिगल बमनाल नाव जमयाल नाव दामोदर शेणै म्हणून तशी तो लायक टॅलंट आसता गेलेगी आर्टिस्ट तो बाई मागीर मागीर सूनय तशीची तिका लेगीत टॅलंट्स आसा. थैंक यू मैम. नेक्स्ट कंटेस्टेंट सुदर्शन कामत. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. मिगेल नाव सुदर्शन कामत कडपाडी सुदर्शन कामत. मस्त सांगचेक मनान तूं जाल्यार 2 मिनिटां कितलें सांगचें जाता की ट्राय करता सांगचेक. म्हाका दिसता हांव सुदर्शन म्हण आनंद दवरलें नांव म्हाका कृष्णा लुडगास येता तागेले हाताच कई गोंबे हांव कसलें न्ही गवत अशें तुळून म्हणजे 2 कार म्हणटा ते 2 पांय चक्राक 2 पांय आसा ते चड जालें एक जाल्यार जाता आशिल्लें जाल्यार हांव गवतर आसता सगळे जगत्यांत तूं कितले भोंवल्यार नाका म्हण दिसना. म्हाका भारी खोस दिली. GSB म्हणटना गौड सार आसा ब्राह्मण आमी खंय गेल्यार वोट जाता ती विंगड जायना ती शुभ कामने करताची. हांव चक्रा म्हणके सकाळी भोंवतरी गम्मत करा ती आनंद घेया ती. देवाल सृश्टीन तूं पुराय दिलां आमकां ताजी सदुपयोग करूं शिकल्यार कोणाकय कसं नेवण करना. सगळ्यांकय देव दिता मिगेले अनुभव सांगचे सगळ्यांकय देव बराबर कांय व्यत्यास करना. तो ओडू सानय म्हण ताण दिलेले पुरा वस्तू विशय सद्बुद्धी उपयोग करून न्हू 100% ट्राय करूं. हांवय करता सर तुमकां सांगचें हांवय करता 100% कोर न्हू गम्मत करया एन्जॉय करया. लायफ इज गॉड गिफ्ट गेल्ल्यान टायम येना येवची गोतना. प्रेजेंट इज गॉड गिफ्ट 100% एन्जॉय करया. प्रॉमिस करा तुमकां सगळ्यां शुभकामना गम्मत करया. अशी गम्मत करूया केन्नाय मेळटाची. थैंक यू. ब्यूटिफुल थॉट्स. यस नेक्स्ट कंटेस्टेंट विवेकानंद पडियार. एक ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ 60 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಹಂಗೆ ರಬೂನು ಬೈಂದತ್ತಾರಸ್ 60 ಜಾನಿ ಜಲನ್ ಮಕ್ಕ ಹಂಗೆ ತೈತ ನೀವು ಮುಖ ರುಚನ್ डांस करताना हडदी बडबड जातारस. ओके नमस्कार प्रजनाकय मी नाव विवेकानंद पडियार म्हणून प्रॉपर विटला ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 84 ವಯಸ್ಸು ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೊಡೆಯಲ್ಲ ಅವ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. फर्स्ट तो हांव 1981 डिग्री जाल्या तक्षण सिंडिकेट बँकेत काम करता आशिल्लो. ते री एग्जाम जाल्ले ताजे नंतर हांव कंटेस्ट हायकोर्ट तुकून सुप्रीम कोर्ट थंय चमकलो तो जाय न्ही. ताजे नंतर हांगा कोडेला आयलो. कोडेला मोतीमाल मंजारान आदर्शान पुरा काम केलें एज ए रिसेप्शन जावन. ताजे नंतर पेट्रोल पंपार काम केलें अकाउंटंट कम कॅशियर फॉर 5 years. मागीर वाडीक जालें 88 इस्वींत वाडीक जालें कासरवाड चेल्ली जाल्लें. ते वाडीक जावन 1 वर्सान तुजें म्हाका एक चेडूं जालें चेल्ले चेडूं. पुराय जाणांक बेजार जाता बट म्हाका बारीक खूश जालें.
मी म्हाका पांचशेल्लो आमकां ना न्हय म्हाका बारीक उचल्ला ते चेडवाक विजेता म्हणून नांव दवरलां हांव ते विजेतान तुजी म्हाका एडतुसाची पोलिसांच्या काम येयलें आय एम ए ग्रॅज्युएट डबल ग्रॅज्युएट बट हांगा पोलिसांनी जावका जाल्यार SLC ते वेळार जाल्यार म्हाका देवान बरें केला म्हळ्यार आमी देवालान तो आसला रे आतां एक मामान सांगलें म्हणके देव केन्ना वाट करना आमी देवा समजून चलका म्हाका 2 चेडूं चेल्ले चेडूं पुरायजन मातून करता कसो करचें म्हणून हांव मातून करचें म्हणना आय एम नॉट गेटींग टेंशन खंयच्या विशयान तूं टेंशन घेना आसील म्हणके कट करून उलयता हांव नेरा म्हणटा पळा ते म्हणून हांव ओपन हार्टेड डोंट केअर इन्स्पेक्टर जावो तो IAS ऑफिसर जावो DC जावो MLA जावो हांव सत्य म्हणचें हे स्टेजार बेसून राबून MLA MP समेत सोडी उडपान तूं डायरेक्ट कशाला करूं जायना आत्मविश्वास जावका ते आत्मविश्वास आमकां देव बरेपण करता तांतूं आमकां हेल्थ इम्प्रूव जाता मागीर मत्सर म्हळ्यार 3 कापड घेतले 3 स्कूटर घेवचे म्हाका ना तसो बरो नज्जेची कसो म्हळ्यार देवान कसो की एक लेखला तेजी जावचें आमकां ताजे मुखार कांय ना देवाली इच्छा देवाल प्रेरणेन तुजी आमकां पुरा जावचें दुवा म्हणलें म्हाका 2 दुवाक 2 जाण इंजिनियर्स मेळ्ळे जावंय एकलो सिवील इंजिनियर एकलो मेकॅनिकल इंजिनियर मालगडो मस्कत आसा दोनी घोड्याल मी दोळ्यात रागास 2 चेडवां दोळ्यात तेची खुशी वेंकटा म्हणाल ते ह्या केन्नाय जावका आमकां नामस्मरणा आमी देवस्थानां वचका म्हणून ना घरांत आमी श्रद्धेनी भक्तेनी पूज करता विवेकानंद मॅम तेजी पुरो येस बाय हाय येस थँक्यू सो मच कंटेस्टंट ड्यू टू टाइम रिस्ट्रिक्शन्स एक 2 मिनिट भितर सेल्फ इंट्रोडक्शन मुक्ताय कोरका येस तशीची नेक्स्ट कंटेस्टंट वेंकटेश पै सकड़ा नमस्कार मेगे ना वेंकटेश पै मुणगेनु हाँ कावूर मंगळूर अंत मेगे बाल ज्योति पै मुणगेनु ती एक्सपर्ट कॉलेज अंत म्हाका एकली दुव ती खोडेक जावन गेनु पूना अंतसाची कार्तिक प्रभ म्हूण जेवें नांव दुवें नांव तृप्ती ती रिफायनरीन तू जर्मनी कंपनीन तू पूना अंतस इंजिनियर जावन गेनु आनी जावं मायक्रोसॉफ्टान तू मॅनेजर जावन गेन आस तांणी सुखी संवसार आमगेलें आनी आमगे गेल्ले सांज जाल्यार हिची एक 10-15 नारळा झाड आनी पापळा झाडांनी आनी फुलां झाडांनी घालून गेलो ताजे पुरा डेली ताजे काम करून गेलो म्हणजे सुखी संसार जावन गेलो एक रितीर पळोवन गेलो असं नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 5 सतीश नायक You always said gonna change, but it never does. सगळ्यांक नमस्कार जजेस अवॉर्ड नमस्कार हांव हरेकळ सतीश नायक म्हणून सो हरेकळ मारी पेलतडी या न्हंयचे ते कडेन हरेकळ सो ताणें ती गांवां लागीं आसा हांव मस्त नियरस्ट प्लेस हें आनी म्हाका 4 नात्र 3 चेडूं आनी 1 बायल सो आमगेले घर कडेन म्हगेले अन्नाक 9 चेडूं तांचो मालगड हांव सो आमगेले घर कडेन बदां सांग जाल्यार बुदोन म्हण हांवांची क्वेश्चन कसो तांकां कशी सांगची म्हणून ताजेर हेची आनी कितें सांगान तांकां तशी तुमकां कशी सांगिल्या तशी म्हगेले मालगडी ना ती हांतू US युनिवर्सिटी शिकता आसा सो मागीर धाकलो 5 क्लास 1 चेल्ली 3 चेले नात्र म्हाका 2 चेल्ली 1 चेला म्हगेले अन्नाक 6 चेल्ली 3 चेले पुरो 1:2
रेशिओ मेंटेन करता आमी. तशी हांव कसं केलें म्हूण सांगता, हांव एक्चुअली कसं करनी कसं सांगचें. सो कसं की व्यार केलो मागीर आतां हांव ट्रेनर जावन आसा मल्टी लेवल मार्केटींग म्हळ्यार एक कंपनीक. सो तातूंत मस्त गांव विदेश पुरो भोंवच्याक अवकाश मेळटा आनी उलोवच्या मेळटा. मेन तें उलोवच्या ना जाल्यार मनीस कांय प्रयोजन ना. सो हांव म्हणून आसा देवान आमगेली स्टोरी बरयला तें चेंज करूं आमकां जायना जाल्यार आमकां ताणें फ्री सोडा कसो करता खंयचे एक हांव ह्या वाटेर वचूं काय की ह्या वाटेर वचूं काय तें चॉयस आमकां तें ताणें सांगनी. तशी मात्र न्ही डायलॉग तेवूय तशी ती चांग उतरां आमी उलयता तातूंत ताजे वयर रिस्ट्रिक्शन घाली. सो आमकां तितलें आसूचें. आतां हांव सतीश नायक हांव हें रोल सोडून विंगड कसलें करूं साध्य की 10 मिनटां कितें जाल्यार खंडीत ना. हांव सतीश नायक जावनूच आसूं का. तशी हांव म्हणचें जिवनांत आमकां एक पात्र दिवन पेटयलां ताणें तें पात्र आमी एन्जॉय करुया, दुसऱ्यांक चांग लेखुया. सो दुसऱ्यांक चांग लेखली म्हणजे जाल्यार आमकां खंडीत चांग जाता. सगळ्यांक आपास नमस्कार. थँक्यू सतीश मॅम. तशी नेक्स्ट यू सीताराम नायक. हॅलो, हांव सिद्धराम नायक म्हणून रियल एस्टेट एजंट म्हळ्यार रियल एस्टेट बिजनेस. आज पार्टिसिपेट करुया म्हूण एक मन येयलें. कसलें म्हळ्यार पार्टिसिपेट करचें बारी उणें जाल्यार 1996 हांव मँगलोर ज्युनियर चेंबरा प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले तवळी आमी एक वार JCB प्रोग्राम टावन हॉलांत फूल क्रावडार केला. त्या नमनार गड्द ताजे एक उडगास येयलात. कशें म्हळ्यार त्या वेळार आमी मिस ब्युटीक हें केलेलें ब्युटी क्वीन म्हूण सांगून तें सगळ्यांची मंगळुरांत मने माता कितें म्हणटा पळय तशी ताजे नंतर पुरा प्रेसिडेंट्सान केला. तशें ताजे एक उडगासार आज एक रॅम्प वॉक करुया म्हूण एक मन येयलें. तशें करून GSB यूथ ऑफ GSBन एक अवकाश प्रोवायड केला. तशें आमी तें एक यूज करून घेतलें. थँक्यू. थँक्यू सीताराम मॅम. तशी नेक्स्ट कंटेस्टंट राम प्रसाद भट. Come for the zoo, yeah. Pull up for certain, yeah. Come set the mood, yeah. You come like sunshine, yeah. Come meet the moon. Baby, go find so fine, might give her the woo. Pull up the thing, go turn up. Pull up the thing, go turn up. सगळ्यांक नमस्कार. हांव कापू रामप्रसाद भट म्हूण सांगून हांव प्रकृत पडबिद्रे भितर हार्डवेअर बिजनेस करून आसा. हांव म्हगेल्या फॅमिलीचें एक संक्षिप्त एक तुमकां इंट्रोडक्शन दिता. म्हगेली बायल सुरेखा भट म्हूण सांगून ती आतां प्रकृत दी भारत अकॅडमी म्हूण सांगून हांगा ब्लूबेरी हिल्सांत भारत ग्रुपाच्या भारत अकॅडमी स्कुलांत प्रिंसिपल जावन काम करता आसा. तशी म्हाका एक चेल्लो तो ते स्कुलांत संची क्लासांत शिकता आसा. आनी म्हगेल्या फॅमिली हिस्ट्री इंट्रोडक्शन सांगता म्हणजे आमी कापू भट फॅमिलीचे हिस्ट्री सांगूंक गेल्यार तुमकां एक दीस पावच ना. आमगे सान फंक्शन म्हळ्यार तिका आमगे गांवांत एक 3 स्टेन वोट जाता आमी घरकडचेची. तशी हांव म्हगेलें एक सान इंट्रोडक्शन दिता आसा. आनी आयच्या दिसा म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी आतां सांजे 6 घंटाक हांगा येयले तेन्ना म्हगेल्या बायलेन मस्त ताय केलो जाल्यार म्हाका सांग असो एक 60 म्हणच्याक म्हाका किश्ट ना आशिल्लें जाल्यार एक मामाने निमगिना तुमी 61 म्हणून सांगून हांव लिंग म्हगेलें हिस्ट्री निमित्त आसा म्हणून पळय मामा 1961 ना म्हणलें वचून नांव दिलें. आपयलें म्हणजे आयलो तशें आयलो तशें एक कंटेस्ट करचो एक अवकाश मेळ्ळो. मागीर म्हाका एक सान एक रिवेंज घेवंक आशिल्लें. म्हगेल्या बायलेन 1994 की पडेला भितर मिस ब्युटी कॉन्टेस्ट केला म्हणून केन्ना हांवें जम्मूक वचची तशिल्ली. आयच्या दिसाक यूथ ऑफ GSBचे ना म्हाका एक व्हड अवकाश दिल्लो आनी हांव कसं अवकाश सदुपयोग करून घेतलो. कसं पूर्व तयार कर न्ही आतां कसं असो ह्या वेदीक दिलेले खातीर यूथ ऑफ GSB जाता आमगेल्या सगळे समाजा जाता हांव आभार जेवन आसा. Life knocks at your door once, sometimes twice. Once at your wife's door, once at the husband's door. Okay. Yes. Thank you so much. तशीची
Contestant number 8, Dr. Ramesh Pai. घेतल्यावर फास्टर एजिंग जाताच काय म्हाका आजी फास्टर एजिंग फिलींग येता सांग पुरो जाणां समजतना. ओके मुगेले विशयान एक 2 मिनट सेल्फ इंट्रोडक्शन करता. हांव एक 20 years बँकांत ऑफिसर जावन काम केलां. त्यानंतर 21 years साकून टिचींग फिल्डां आसा. हांव बँक आसतना मागीर टिचींग आयले नंतर एक पोस्ट ग्रॅज्युएट डिग्रीज एक्वायर केले आनी PhD एक्वायर केले. मुगेले बायल KMCंत प्रोफेसर एंड हेड जावन रिटायर्ड जालेली. एट प्रेजेंट UK त्रास मेल चेल्ले लोट. म्हाका 2 चेल्ले, 2 जाण MBBS MS आनी MCH. तांकां मालगाड UK सेटल जाला. मुगेले अंडर 8 जण PhD करता आसतली. तांकां हांव सिलेक्ट करून एक 3 जाणांक आमचे गेले मुगेले अंडर PhD करूंक अरेंजमेंट केलां. म्हळ्यार जालें तितले आमचे गेल्यांक आमी एनकरेजमेंट करता. जालें तितले टिचींग फिल्डां आशिल्ल्यांक वगी तांकां प्रमोशन मेळटा तशी कोरका म्हणून म्हाका दिलेले 8 जाणां पैकी 1 जाणांक आमचे गेल्यांक सिलेक्ट करून तांणी मेल अंडर PhD करता. हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन. थँक यू सो मच. पुरा उमेद येरी आयलेल्या मिस्टर सिनियर कॉम्पिटिशनाक तशीच आतां तुमी आपास एक रॅम्प वॉक मागशी करून स्टेजांतल्यान सकयल देवन वचयता. क्लॅप्स रबली टॅप तुमगेला. फर्स्ट राउंड मिस्टर सीनियर आणि मिसेस सीनियर पुरे जणांना फर्स्ट राउंड क्लिअर केला.